विजय बाबा, आयज तुमकां सगळे मोपाचे हांगासरल्यान एक इशू घेवन लोक तुमकां मेळपाक आयिल्ले. सो इशू कितें आनी कशें कितें? वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स असोसिएशन म्हणटे मोपा हांगा आमचे स्थानीक लोकांचे टॅक्सीचे असोसिएशन. तांचे एक म्हळ्यार मेजर इशू असो आहा की अकस्मात 80 रुपयांच्यान 200 रुपया GMRन तांची फी वाडयलेली आहा. आनीक हांगा ताणें पयलीं सरकाराचें क्लियर कट डायरेक्शन आहा आनी मुखेलमंत्र्यान थंय अश्युरन्स तांकां दिल्लें आहा की एक कमिटी केल्ली, जी कमिटीन पेडणेचो आमदार, तांचे सरपंच, हांचे प्रतिनिधी हे सगळे बरोबर तांकां बरोबर घेवनूच दर वाड जर जातली ओ ही फी जर वाडटले जाल्यार ही डिसायड जातली म्हणून म्युच्युअली एक्सेप्टेबलूच जातलें म्हणून. हें म्युच्युअल एक्सेप्टन्स बी सगळें सोलार मारून GMRन आपल्या बापायचे बेस जाल्ले भशेन ही फी वाडयलेली आहा. आनी हांवूय बी हें सगळें आयकून म्हाका दिसता हांव हे निशेध करता. आनी इतलेंच न्ही, थंय एअरपोर्टान खूब आनी दुसरे इश्यूज आहा. एक म्हणल्यार एक रेंट कार जे धंदो चालू आहा तो कंप्लीट इलिगल धंदो चालू आहा प्रायवेट गाडयो वापरून, जे GMRच्या प्रोटेक्शनान जाता. तिसरें म्हणल्यार थंय आमच्यो गोवा मायल्साक जे ऑपरेशन करूंक दितात, इलिगल ऑपरेशन करूंक दितात विदीन द एअरपोर्ट, हें GMRच्या प्रोटेक्शनान जाता. तिसरो एक सर्वीस रोडाचो इशू आहा. सो इश्यूज खूब आसात. म्हाका दिसता एअरपोर्ट जो मोपा जाला हो एअरपोर्ट गोंयच्या आनी पेडणेच्या लोकांच्या फायद्याचो एअरपोर्ट काय फक्त कोंकणाचे फायद्याचो एअरपोर्ट काय कितें, हो GMRन आपले ओन प्रदेश करपाचो केला आनी आपलो सगळो गांवच तेलुगू गांव बसोवपाचो केला काय कितें, हो प्रश्न जाल्लो आहा, उपरासलेलो आहा. आनी हाचें उत्तर सरकारान दिवंक जाय. सरकाराक जर दिसता की पेडणेचे लोक सुशेगाद म्हणून, ते पेडणेच्या लोकांचो टायम आयिल्लो आहा दाखोवपाक की पेडणेकार सुशेगाद न्ही म्हणून आनी ओगी रावचे ना म्हणून. आनी आमी जें कितें करूंक जाय तें आमी तांकां लोकांक फूल बॅकींग दितले, स्थानीक मनशांक बॅकींग दितले. आमचो बाब एडवोकेट अमित सावंत आहा जो तुमचो मनीस, हाजे पयलीं ताणें बी तांचे खातीर इश्यूज रेज केल्ले आहा. तोय म्हाका खूब तेंप सांगीत आहा की तांचे GMRच्या मॅनेजमेंटा कडेन मिटींग लाय आनी जे स्थानीक लोकांचे इश्यूज आहा हे एड्रेस करूंक जाय म्हणून. कित्याक सरकार ताजेर कंप्लीट नजरअंदाज करता, निग्लेक्ट करता. सो म्हाका दिसता 48 आवर्साचो तांचो प्रास जो आहा तो आयतारा सोंपता. सोमारा मेरेन जर हें जाग्यार पडना जाल्यार सरकारान तयारी करची की मोपा पेडणेंत न्ही गोंय पॅरलायज करतलें. कितले वाडयले 80 रुपयांच्यान तांणी 200 रुपया केले. अकस्मात केल्ले आहा. हांगा तांचे एक मिटींग जी जाल्ली, एक जॉयंट मिटींग जाल्ली मुखेलमंत्र्यान 2021 गेल्या वर्सा, एक वर्स पयलीं केल्ली. हातूंत क्लियर सांगिल्लें आहा, एजेंडा नंबर 2, ड्युरिंग द डिस्कशन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एश्युअर्ड दॅट द रिसंटली इन्क्रीज पार्किंग चार्जीस वूड बी रोल्ड बॅक. तेन्नाय 200 केल्ली. And any future increase would be decided by a committee consisting of Pedne MLA, sarpanches of 5 panchayats, anik superintendent of police, PI, ADT, and representatives of the Shiv Warrior United Taxi Brothers Association. आता हे ते शिव वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स असोसिएशन म्हणटा हे हांकां कोणाक केन्ना कॉन्फिडन्सान घेवन नासतनाच सरकारान आपले उतराचेरूच यू टर्न मारिल्लो आहा. असो यू टर्न मारून सर्वसामान्य मनशाक त्रास करून, स्थानीक पेडणेचे टॅक्सीवाल्यांक त्रास करून एअरपोर्ट कोणा खातीर हो प्रश्न जाता. म्हाका दिसता हेजी उत्तरां सगळीं सरकारान दिवंक जाय. अशें GMRक कंप्लीट एअरपोर्टूच सरेंडर करून दिवप हें सारकें न्ही. हो एअरपोर्ट म्हणटा ती एक गव्हर्मेंट फॅसिलिटी. 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन पेडणेकाराची एक्वायर केल्या, ती वगीच जावंक ना. ती GMR कितें फावोर करना आमचेर. आनी ताजे खातीर आमी कितें तें करूंक जाय तें आमी तांच्या लोकांक कंप्लीट बॅक करतात अँड वी विल फायट फॉर दॅम. ओके.